कोंकणी उलोय लंडन फुलोय 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK रेडिओ कार्यावळीचेर हांव एनी दे कोलवाले पावसाचेर आदारीत हो म्हजो ल्हानसो लेख तुमचे समोर दवरता। म्हज्या ह्या लेखाचें नांव मौजेचे खीण आदळ्ळे। मौजेचे खीण आदळ्ळे। पावस ना करून ह्या सुमानान बरोच पावस पडूंक लागलो। पावस ना करून ह्या सुमानान बरोच पावस पडूंक लागलो। पावसाक आशिल्ली दोरतोरी भिजून एक तरेचो पोरमोर सुटलो। सुकून गेल्ल्या झाडां पेडांक निकत्योच नव्यो कोबऱ्यो फुटूंक लागल्यो। दिसाचो लेगीत आयमोरेचो काळोख सो दिसता। सांज जाता जाता झाडांनी दोंगराची कुपां कशी भायर सरतात। एक वेळार पावस बरोच वेळ लागूनच उरता। झुमझुमीत वारें सुटोन माडाची चुट्टां हे वाटेन तावन ते वाटेन शेवटतात। तेन्ना ती एकामेकाक दोरचेलांनी खेळ खेळटात कशी दिसतात। तेन्ना हो तांचो आपालिपाक खेळ पळोवन जिवाक खूब आनंद भोगता। असोच आयज घसघश्यांनी पावस पडूंक लागलो। झुमझुमीत वाऱ्यान पोणेलांतली पावडी पोडयेंत पडोंक लागली। पोडयेंत म्हटल्यार तुमी जाणात बोलकां। आमचे घर टेर्रसाचे पूण पोडयेंत वयर पोतरी घातलेली आसात आनी ह्या पोत्र्या वेल्यान उदक देंवून पोणेलांतल्यान उसळोन पोडयेंत भितर पडूंक लागलेलें। सोडो सोडो करून आवाज जातूच हांवें दार उक्तें करून पळयल्यार पोडयेंत सगळी उदकाची फातोड जाताली। फातोड जाल्या ती पळयना फुडें हांव खरेंच बेजार जालें। कितें करूं तें कळना जालें म्हाका आनी हांव ते पावळेक पळयत रावलें। पावळी पळयता पळयता हांव खंय तरी सांडून गेलें। 20 वर्सां आदिल्ली खबरीक आमचें घर आदीं बारीक नळ्यांचें आसलें। आयज घरांत उदकाची सोय आसा पूण त्या तेंपार नाशिल्ली। भौशीक नळार म्हणजेच पब्लीक टॅप भौशीक नळार वचून तांब्याचो कोळसो हांडीर मारून आनी हातांत ल्हान कोळसुली वो बिंदूल घेवन उदक हाडचें पडटालें। त्या तेंपार चडशी सगळ्याच लोकांची तीच सोय आसली। भोव थोड्यांच्या घरा फाटल्यान बांयो आसताल्यो म्हणटच तो लोक आपल्यो बांयच्या उदकाचो वापर करी। बाकीचो हेर लोक भौशीक नळाच्या उदकाचो वापर करी। देखून नळार खूब गर्दी जाताली आनी वळीन उबी रावचें पडटालें। वळींनी उबी रावन आपआपलो वेळ पावतोच आपआपले कळशे भरून घेवन घरा वेताली। तें उदक घरा खाली करून परत येवन परत वळीन उबें रावचें पडटालें। एक मात थंय वळीन वो लायनीन उबी रावता आसतना थंयची लागीं आसलेल्या आंब्याच्या झाडाची पानां आनी माती घेवन ते तांब्याचे कळशे मात घासून चकाचक चकचकीत करतालीं। पूण हे तरेन गर्देन उदक भरून वळीन उबें रावप पावस चड पडटा तेन्ना मात शक्य नासलें। हांडीर कोळसो हातान कळशी आनी बुजार आनी मानी मोदें शिरकान सोत्री धरची पडटाली। तेन्ना चडशीं जायतीं जाणां असल्या पावसा वेळार घरा फाटल्यान वो फुडल्या नळ्याची मोठी पावडी पडटा थंय आपली पिंपां वो बॅरल्स लायतालीं वो व्हडल्यो बालद्यो लेगीत आनी त्या बारीक नळ्या वो सुलच्या नळ्या वेल्यान पडपी पावळेच्या उदकान आपली आयदनां भरताले। गरजेक पडोन अशीच आमी आमच्या बारीक नळा वेल्यान देंवपी त्या पावळेच्या उदकान बारीकशी जाता ती गरज आमी भागयतालीं। उदक तापोवन न्हावपाक आयदनां धुवपाक
तशेंच कपडे उबोळपाक. पावळेच्या पिपांतल्यान उदक काडटना नळ्या वेल्यान थंड थंड थेंबे हळूच पोल्या वेल्यान देंवप. ह्या पावळेचे थंड थंड उदकान कपडे उमळूंक तर वेगळीच मजा येताली. आयज म्हजे पडयेन पडटेल्या पावळेन म्हाका 20 वर्सां फाटल्या पावसान भोंवडावन हाडले. आयज म्हाज्या पडयेंतल्या पत्र्या वेल्यान उसळपी पावळेन म्हाका 20 वर्सां फाटल्या बारीक नळा वेल्यान पडपी पावळेची याद जागयली. आनी ही पावळी पळोवन हांव खरेंच बेजारलेलें. पूण 20 वर्सां फाटले पावळेन मौजेन दीस सारिल्ले ते खीण मात म्हाका आदळ्ळे. वीस वर्सां फाटले मौजेन सारिल्ले खीण आदळ्ळे. खरेंच देव बरें करूं.